कुण्णे गांव हो शेतीप्रधान गांव आनी तो सदांकाळ असो उरचो म्हण कुण्णे गांवांतले शेतकार एकठांय आयिल्ले. शेतकारांनी ह्या वेळार आपल्या मनांतले उमाळे मांडले. एका काळार शेतीप्रधान आशिल्लो कुण्णे गांव आयज शेत करपा खातीर धडपडटा. हाचो मुखेल कारण म्हळ्यार उदक. उदकाची चुकीची वेवस्था केल्ल्यान शेतकऱ्याक फटको बसला. शेतकारांक शेत करपाक त्रास जाता अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. खूब वर्सां ल्हानपणापासून पळयता हें शेत आमी चालू आसले. 2001 ते 2003 पर्यंत सुद्दां शेत जालें. तेज्या पयलीं मायनींग स्टार्ट जाल्लें. मायनिंगाचो जो हो चिखोल येयलो आनी जो रेबो येवंक लागलो त्या खातीर ह्या शेतांक पाड पडोंक लागली. आनी तेज्या उपरांत कश्ट करपी थोडे जाले. हेजी मशिनरीची हें चड जाली. लोक स्वताहून कश्ट करपाक आसले पळय ते कमी जाले. जे शेतान येवपी आसले ते कमी जाले. कित्याक जितले मायनिंगाचे मड येवंक लागली, माती येवंक लागली, ती काडूनच सोंपना जाली. आनी लास्ट कशें जालें 2003च्या उपरांत लोकांनी शेतान देंवपाचेंच बंद केलें. कित्याक जर म्हणशी जाल्यार ती माती काडूनच जाली. आयज शेता खातीर अनेक प्रयत्न चलता सरकारा कडेन. सरकारूय प्रयत्न करता शेत करचें म्हणून. आनी आमी तयार जाल्या. ही आतां आमची जी फुडली पिढी आसा ती सुद्दां पिढी ह्या शेता खातीर झडटा. आतां निवेदन दितलेच आमी, ह्या फुडें निवेदन दितले. हे शेत कशें तरी करपाक जाय आनी हे शेत जेन्ना वचतलें तेन्नाच आमकां कितें तरी मेळटलें. आयज मायनिंगान जें कितें डिस्ट्रक्शन केलें तितून सगळ्याक काबार जाल्लें आसा. आयज जो आमचो पाट आसलो, हरवळ्याच्यान आमकां उदक येतालें ह्या शेताक, तो पाट बंद जाला, सगळो पुरून गेला. ती मानस ही आतां मानस तुमकां दाखयली आमी, ती मानस आपल्याक जाय थंय तेंच्यांनी जाल्यार असो कारबार जो जाला तो सामको वायट जाला. ह्या शेता खातीर आमचे जे कितें एफर्ट्स जाय ते आमी घालतले आनी आमी ह्यान फुडें हें चालू जावंक जाय असो आमचो प्रयत्न आसा. आतां गोवोरमेंटान तेजेर बरें लक्ष घालून, मुख्यमंत्र्यान भितर सारकें लक्ष घालून एक स्थापना करून, कशी फार्मरांची हें आसाच, आमची कमिटी आसा, सगळें आहा, तांकां एक बॅकवर्ड सामकें म्हणजे तेंच्या फाटीशी रावन हें करून घेवची अशी एक आमची शेतकऱ्यांची मागणी आसा. तिनान जेन्ना आमी देवस्थानाचे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आसले त्या टायमार शेजागोवाच्या मार्फत आमी हें शेत केल्लें आनी बरें आमकां पिकलेलें. मागीर म्हणटा तें इल्लें हें हांगासर हें जालें कितें की शेताची माती पडोंक लागली आनी कितें करूंक लागलें म्हणून मानस आमची पयल्यान पयलीं गेली. मानस आमकां बांदून दिली सरकारान, पूण शेतकऱ्यांक खंय पळय जी मानस जाय आसली थंय दिली ना. शेतकऱ्यांक कसली मानस जाय आसली? मानस आमकां फायबरचें हांगा कोताक येना. कारण त्या फायबराक जर एक हें आतां फळें धर, त्या फायबराक जर एक जर गुणो लागत आनी 12 वरां जर तें उरत जाल्यार त्या फायबराचे फळें अशें वांकडेच उरता, तें सरळ जायना. आनी लाकडाचें आसल्यान कारण कितें जाता, लाकडाक तें बादाकार येना, लाकूड ठप करून बसता. पूण शेतकऱ्यांक कितें आसा की गांवांत बाबा शेतीचे लोक आतां शेतांक विचरोन मानस करपाक जाय. शेतकऱ्यांक विचरोन, इंजिनियराक विचरोन मानस करता ते बांदतले. आनी आतां तेंच्यांनी मानस बांदल्या खंय ती मानस कमीत ती म्हाज्या हिसपान कमीत ती 4 मीटर 5 मीटर तरी सकयल वचपाक जाय. तेज्या फाटल्यान कितें आहा ताका घाण्णो म्हणून भरता. घाण्णो म्हणजे कितें, जर भरतेचें उदीक चिकोल काडून आमी एक कूट कशी तयार करता, जेणे करून अर्दी मानस आमी लायतकूच बंद करता. जें अर्दें उदीक पळय येता त्या भायल्या भायर तें येयना त्या चिखलाक लागून. आनी जेन्ना शेतां जातात पळय, पावस येदो लागतलो आमी तो चिकोल काडून उडयता. आनी दोनूच फळ्यांसून जें उदीक येता तितून हे कोळाम भरना जेन्ना तेजो ओग मोठो आसल्या कारणान. आतां कांयच ना, कोळाम आनी शेत एक जाल्लेलें आहा. आमी कितकेय जरी प्रयत्न केले, जो पर्यंत हे कोळाम कोण तो सरकार आमकां उपसून दिना आनी हो बानाची हे बाकीचे हेजी निगा करना, तो पर्यंत हें सगळें व्यर्थ फुकट.